दिवचलची इंडस्ट्रियल इस्टेट रस्ते आणि फोंड पळयत जाल्यार गरीब गांवांत व्हरपी पांय वाट कशी दिसता. कांय आस्थापनां ESI आनी इंडस्ट्रींत येवपी लोकांची सदांच हांगा गर्दी, लोकांचो राबितोय आसा. शायनींग इंडियाचो कॉन्सेप्ट हांगा पावोंक नासो दिसता. रस्त्यांक अच्छे दिन केन्ना येतले काय अशें कांय लोक विचारतात. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. दिवचले IDC इंडस्ट्रियल जो वाठार आसा त्या वाठारांत मोठ्या प्रमाणात समस्या आसा आनी ताचेर कोणाचेच लक्ष ना अशें दिसता. आमी 2-3 दिसां पयलीं दाखयल्ले की कचऱ्याची समस्या ह्या वाठारांत आसा आनी थळावे मागणे करीत आसले की ती कचरो काडचो. आतां अशीच आनी एक समस्या ह्या वाठारांत म्हणल्यार इंडस्ट्री एरियान आसा तो म्हणल्यार रस्त्याचेर वर्सभर जाले हांगासर हे पडलेलो आसा, एक व्हडले होणके पडलेले आसा आनी जे इंडस्ट्रीन लोक कामाक येता तांकां ताचो मोठ्या प्रमाणात त्रास जाता. तशेंच थळावे लोक हांगा आसा तांकांय बी त्रास जाता. सगळे धुळीचे साम्राज्य ह्या वाठारांत पसरलेले आसा. ताचेर लक्ष दिवपाक जाय. इंडस्ट्री ही खुबशे लोक कामाक येतात. तशेंच जे इंडस्ट्री एरिया म्हळ्यार फक्त इंडस्ट्री तेंच्यांनी पळोवपाक जाय आनी रस्ते आसा ते बी तशेंच कचरो आसा तो बी सारको करपाक जाय. ताचेर कारवाय करपाक जाय. रस्ते जे पिड्ड्यार जाल्यात ते सारके करपाक जाय. कित्याक तर जे थळावे तशेंच कामगार येता तांकां त्रास कमी जावचो म्हणून. पूण हे वर्सभर जाले हे होणको पड्यान पूण अजून पर्यंत ते कांयच करूंक ना. पावसांत खुबशे लोक त्या होणक्यांनी पळोवन इंजर्ड जाल्ले आसा अशें थळाव्यांनी आमकां सांगलें. ताचेर कारवाय जावन जे रस्ते आसा ते सारके जावपाक जाय. हो रस्तो कितकेच तेंप जालो पिड्ड्यार जाला. थंय एक केदो व्हडलो खड्डो पडला. ते खड्डो जवळ जवळ धोपराच्या वयर इतको जरी आहा. त्या खड्ड्यान कितकेच आमचे म्हाजी बायल थंय कामाक वयता. थंय खूब जाण पावूंक वयता तेवढे भुरग्यांक बीन. तर खूब जाण पयले कितकेच जाण भितून पडलेले आसा. कोण लक्षच दिना. कांय कळना काय कितें ते. येदो व्हडलो इंडस्ट्रीचो रस्तो एक सिस्टमॅटीक आसूंक जाय. पूण तो दोहो ना पळोवंक गेले. पळयात तुमीच पळयात थंय धुल्लो जातलो तो दिसतलो थंयसर. हो तो व्हडलो खड्डा. अख्ख्या रस्तो भर खड्डा. म्हणजे गाडी भायर काडूंक जाय चान्स ना. धुल्लो पळय तो कसो आहा तो. नाका आतां ते धुल्ले. नाही हे केन्नासून पडला हो आता. ताका जाली वर्सान गेले. वर्सान गेले. कोण पळयना सगळे. कोण पळयतलो. तेणी एक्चुअली तेंच्यांनी पळोवंक जाय. इंडस्ट्रीचो रस्तो न्हू. इंडस्ट्री कोण आहा तेंच्यांनी पळोवंक जाय तो. पूण लक्षात ना ते. कामगार भरपूर वयता. कामगार भरपूर वयता. तुझ्या बायलां वेगळ्या हाका वयता गाडी घेवन वयता. कितकीच पडलेली आहा कामाची. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर आनी सानिका नागवेकर.